कोणाच्यो म्हशी आणि कोण काडटा उडटा बशी अशी गत सध्या कलंगूट ट्राफिक सेल कार्यालयाची जाल्या। कलंगूट ट्राफिक सेल कार्यालयात फाटल्या 6 दिसां सावन लायट नाशिल्ल्यान पुराय कामकाज ठप्प जाला। पुलिसांक मेणवाती आणि टॉर्च घेऊन काम करचे पडटा। तशेंच वाडट्या गरमेक लागून अशा परिस्थितीत काम करप आनीकूय कठीण जाला। मजगती चलन भरपाची प्रक्रिया लेगीत पुरायपणान बंद पडल्या। तशेंच दिसपट्ट्या कागदपत्रांचे काम हेर कार्यालयाकडेन दिला। ते खातीर नियमित कामकाजाचेर मोठो परिणाम जाला। 2022 वर्सा सावन लायटीचे बिल कलंगूट पंचायतीन भरूंक नाशिल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाल्या। वट्ट 8.10 लाख रुपयांचे बिल भरूंक नाशिल्ल्यान वीज खात्यान कार्यालयाची वीज जोडणी खंडीत केल्या। ताका लागून आता पुलिसांक काळखान दीस काडचे पडटा। इवनिंग दोनांसून आमकां लायट ना। ओके कितें रिजन कितें लायट ना? काय आयडिया ना आमकां मग तुम्ही डिपार्टमेंटान कंप्लेंट बीन केला कितें ह्या रिगार्डिंग? साहेबान एक ऑफिशियल लेटर केला आसतलें आणि कितें तुमचो रिस्पॉन्स? आयडिया ना साहेबाकूच खबर। ऑफिशियली आमचो तपाल कितें आहा तें वयरूच पळयता न्ही। सो आता तुम्ही हांगासर मेणवाती लावन काम करता? मेणवाती चालू आसा 5 दीस जाले। लायट ना आनी उदकूय ना। उदकूय ना? उदकूय ना। केन्नाच्यान गेला? इवनिंग एक 2 सुमार 2 ते 2:30 सो आता तुम्ही रातचे काम बीन कशें कितें करता? करस्पॉन्डन्स ना सगळे ठप जाल्लेले आमचे। सगळे कांयच ना। आणि नेटवर्क कांयच ना। हेल्पलायन्स बीन कांयच कांयच ना। ना? आमचे ऑनलायन चलन जे येता पळय भरपाक तांकां आमी आतां धाडचें पडटा आमकां रिटर्न। बाबा ऑनलायन आमकां मेळना आमचे कडेन लायट ना। तेंचे फेसिलिटी क्लियर करता अशें प्रोसिजर आहा आमचो। सो स्टाफ सगळे काम करता? येता करता आमी नायटी घालता अशें काडपाक आनी सोर्स कांय ना आमकां। इन्वर्टर ना कांय ना कांय। दिसाचो सेम इशू सेम इशू आमकां। लायट ना आमच्या हांगा। आता खूप त्रास जाला म्हाका। काय कोण चला भरपाय कोण करतोय ते सगळं धांवचे पडके आमच्या कॉम्प्युटर लायट ना काही कामच जायना आमच्या हांगा। ऑफिशियल कितें कामच जायना। आता न्हू सगळे वाडे कलंगूटच्या त्रास सगळे आता। आनी एक आमकां कोण हे करून दिया सगळे भायर मारता काय करता आमकां सगळे कित्याक लायट ना? मागीर बील पेंडींग आमकां आमचे बिल पेंडींग आहा न्हू। आमची बिल पास केला पूण आमकां एक एग्रीमेंट आहा की चालले पयले तो काय आन्सर केलो तो कोण भरता तुमचे बिल? बिल एक पंचायतीचे आहा न्हू। मिटर आपण पंचायत आहा पंचायत अंडर आमी म्हणजे की एग्रीमेंट हाडलो हांगा येयल्लो ट्राफिक सेल तो एग्रीमेंट जाल्यार कांयच ना। आनी चला वचना बूट फेतान दिले आमकां। बूट फेतान दिल्यार कितें जाय आसलें आमकां न्हू। कितें गव्हर्मेंटाक कितें बाबा तुमकां म्हणजे एग्रीमेंट हाडलो जाल्यार काम बिल पास करूंक शकताले ते। सो आता पंचायतीन बिल भरूंक ना म्हणून तुमकां हो त्रास जाता? बिल ऑलरेडी म्हाकाय खबर ना पूण तेणें आमकां लेटर केले की खबर आहा तुमची 8,10,000 कितें पेंडींग आहा। 8,10,000 बिल या म्हणून। कितले आता म्हयन्याचे? हे आता 2022 गेले वर्साच्या बिलात भरना म्हणजे तो आमकां पेंडींग आमकां म्हणजे हाफ बिल आमी पे करपाक जाता। कोणी पे करपाक काय न्हू ते अर्देच आसलें हे एग्रीमेंट जावन कितें जालें न्हू। सध्या आम्ही आसा ट्रॅफिक सेल कलंगूट हांगासर आणि हांगासरल्याच आमी ऑफिसान जी आसा ती आमी आसा हे सिच्युएशन केला। आयज हांगासर एक सरकारी ऑफिसर जो आसा तो बसलेलो आसा आणि मेणवात पेटोवन तांकां हांगासर आयज तेंचेर काम करपाची तेंची जी आसा ती अशी परिस्थिती जाल्लेली आसा। आता हे जावपाचें कारण म्हटल्यार अराउंड फ्रॉम 2023 ते आयज मेरेन जी आसा ती हांगासर खंय तरी लायटीची बिलां आसा ती न भरलेल्या कारणान 5 दीस जाले 23 एप्रिलाच्यान ते आयज 27 एप्रिल मेरेन 5 दीस जाले हांगासर ह्या ऑफिसान जो आसा तो लायटीचो कनेक्शन इलेक्ट्रिसिटीचे जे कनेक्शन आसा ते कट करपाक आयला। आता ही लायटीचे जे इलेक्ट्रिसिटी बिल आशिल्ले खंय तरी कळंगूटची जी विलेज पंचायत आसा त्यांच्या कडल्यान भरपाक येताले और त्यांच्या कडल्यान जी ही बिल्डिंगूच पंचायतीची आशिल्ल्या कारणान ते बिल जे आशिल्ले पंचायती द्वारे पयलींच्यान भरपाक येताले। आता तांकां अशी नोटीस येता की 2023च्यान ते आतापर्यंत जे आसा ते हांगासर बिल न भरलेल्या कारणान 23 एप्रिल ते आयज 27 एप्रिल मेरेन हांगासर जी आसा ते लायटीचे कनेक्शन कट केला। आता लायटीचे कनेक्शन ना ते ना तशेंच हांगासर उदकाचो सुद्धा जो इश्यू आसा तो हांगासर ह्या ऑफिसरांक फेस करचो पडटा कारण मोटरा कडल्यान मोटरा थ्रू ते हांगासर उदक पंप करताले। सो खंय तरी लायट ना मोटर सुद्धा चलना। सो लायटीचो आनी उदकाचो असो हांगासर इश्यू जो आसा दोन्ही हांगासर ऑफिसरांक फेस करचो पडटा। गोमंतक टीव्ही खातीर कलंगूटच्यान विना मांद्रेकार।